फ्रॉडस्टर मेन ट्रेडर इम्रान खान आडकलो. बँक अकाउंट डिफ्रीज करचे म्हणून ताणें घाल्लो अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो. ताच्या अकाउंटांत सुमार 70 कोटी आसात. मूळ मायनिंग केशीची चौकशी करपी SIT मायन्सान सांगल्या उपरांत मडगांवच्या बँकेन इम्रानाचो पर्सनल अकाउंट आनी फिक्स डिपॉझिटां फ्रीज केल्ली. 2007 ते 2012 मजगती बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान इम्रानान ही कमाई केल्या म्हूण SITचो दावो. पणजे सेशन्स कोर्टान अकाउंटांतल्यान म्हयन्याक 25 लाख काडपाची मर्यादा घाल्या उपरांत इम्रान खान सुमार 70 कोटी रुपया आशिल्ले आपले अकाउंट डिफ्रीज करचे म्हूण हायकोर्टांत पावलो. अकाउंटांतले सगळे पयशे आपले न्ही, बिझनेस पार्टनरांचोय तातूंत वांटो आसा. अकाउंट डिफ्रीज जाल्ल्यान बिझनेस चलोवप कठीण जाला म्हूण ताणें दावो केलो. बेकायदेशीर मायनिंग आनी मिनाचे चोरयेंतल्यान इम्रानान ही कमाई केल्या आनी भविष्यांत ते पयशे रिकवर करपाक जाय म्हूण सांगून SIT मायन्सान इम्रान खानाचे याचिकेक विरोध केलो. सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक बेकायदेशीर मायनिंगेंतले पयशे रिकवर करपाचे निर्देश दिल्यात असो दावोय SITन केलो. दोनूय पार्टींचो युक्तिवाद आयकल्या उपरांत हायकोर्टान इम्रानाची याचिका भायर मारली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पेडण्या पारशा एकल्या दादल्याची डेड बॉडी मेळ्ळ्या. तुवें हॉस्पिटला कडेनूच पडिल्ली मेळ्ळ्या. बॉडी सामकी कुशिल्ली. घाण वास येता म्हूण लोकांचो बोवाळ जालो तेन्ना ही बॉडी दिसली. फॉरेनराची बॉडी म्हूण दुबाव. पेडण्या पुलिसांनी पंचनामा केला आनी ताची वळख सोदपाचे यत्न चल्ल्यात. हांगासर पार्से मेन रोडाचेर फ्रॉम चॉपडेन टू पेडणे रोडार स्ट्रेच आहा, स्ट्रेट रोड स्ट्रेच आहा, तेजेर एक डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां, हायली डिकम्पोज. सांकोस आहा, त्या सांकवाचेर तो सकयल पडलेलो आहा, सकयल रॉक्स आहा, माथ्याक लागलेली इंजरी दिसता एक, पूण हायली डिकम्पोज आसलेल्या कारणान कांय सांगपाक जायना. पोस्टमॉर्टम करून मागीर फुडें कितें आनी तपास करतले. इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस. आतां बॉडी शिफ्ट करता डॉक्टराक पोस्टमॉर्टमाक. म्हापशा राती उसरा अकस्मात उजो लागून 3 गाडे लासून काबार. गाडयेच्या आडेकडेक दवरिल्ले फेरीवाल्यांचे फुटवेअर, बॅगो, फरसाण, मसाल्यांचे सामान लासून काबार जाले. अदमासा प्रमाण गाडेकार आनी फेरीवाल्यांक मेळून 5 लाखाचो फटको बसला. उजो लागला म्हूण कळटनाच म्हापशेच्या फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटोपा हाडलो. हमको मालूम था 1:30 बजे तो फिर मैं आया इधर. बाद में देखा तो इधर फायर ब्रिगेड भी आया था, तो बुझा रहा था मुझे. कितने से खड़ा हुआ, हम लोग भी बाद में गया बुझाने के बाद. कितने? 2 शॉप? हाँ, 2 शॉप. और लॉस कितना हुआ? लॉस तो बड़ा गाड़ी 5-6 लाख में जाए. क्या था उसमें? फुटवेयर का था और बैग का था. Immediately a turnout was done by the sub officer by SK Naik and about 5 firefighters to the call spot. On the call spot, we found that there were 4 small kiosks, shops dealing in various items like shoes, chappals, luggage, baggage. Then the second shop was dealing in masala. The third shop was dealing in eatable items. The supposed cause of fire cannot be ascertained, but the public were saying that possibility of a short circuit. Will be writing to the electricity department to inform us the cause of fire. 2 fire tenders were used from the Mapsa fire stations, and also the courtyard hydrants which were installed in the old Mapsa market. We also use the water to refill the fire tenders to carry out the firefighting operation, and we have saved about 4 or 5 shops which were in the close vicinity of the affected shops. घेऊया एक ब्रेक.